कोतिगांवच्यो 9 जाणां बायलो गालजीबाग दर्यार सुकती आशिल्ली म्हूण तिसऱ्यो काडपाक गेल्ल्यो. रेल्वे ट्रॅक हुपून तांकां दुसरे वटेन वचपाक पडटा. जेन्ना रेल्वे आयली तेन्ना सगळीं बायलां रेल्वे ट्रॅका कुशीक बसलीं. मात सुप्रिया गांवकार ही बायल उबी राविल्ली ती रेल्वेच्या वाऱ्याक ट्रॅका सायडीच्या दरीत पडली आनी तिका मरण आयलें म्हूण तिच्या वांगडा आशिल्ल्या बायलांनी म्हायती दिल्या. काणकोण पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करता. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. किती जालें रेल्वे येयली पुरा सायडी पावले रे आमी सकयल देंवयचेल्या न्हू सकयल देंवयचेल्या पावले की मातशें घेन न्हू ती खडी घाली आसा न्हू ती त्या खडयेर बसाय म्हण तांकां सकयल देंव वाट ना न्हू न्हू तो बसाय तुम बसले आमी सकयल आमी सगळीं बसले ते खडी घाले पण रेल्वे आपटना न्हू ते वाऱ्यान पडले सकयल उडयलो सगळीं दिसता एकली खंय गेलें म्हणजे जाल्यार आमच्या सकयल पुरा सकयल वचून पडलें आयल्यान बी पडलां तें पुरा खडयेर पावले आमी चिंतान पुरा पयलां त्या पुला सकयल वचून गेलो तुमी सगळे खोतिगांवचे आवय सगळे कडेन बस बस म्हणटा पोर उबी रावले आनी कितें म्हणल्यार जीव तुमी सगळे बसले सगळे बसले ह्याच बशी रे सांगले सगळे ट्रेन येवपाली बेगीन यो गो फास्ट 4 पावंड सकयल देंवलें हांव आनी ती थिंगा मागीर बसली न्हू ती पावतानी नागी सगळे पावले झाडां म्हळ्यार सकयल देंवो मेळना न्हू अशें म्हणून आनी ते खडयेर पावले ती पुरा नागी ते कितें म्हळ्यार आपूण एकल्या उबी रावले ताका वाऱ्यान सामको वयलो रेल्वेच्या. तिगांवच्यो 9 जाण बायल्यो हांगा गालजीबाग ह्या दर्यावेळेर आज सुकती आशिल्ल्या कारणान तिसरी धरपा खातीर येयल्ल्यो. तेंचे नियमीत येता ती हांगा तिसरी धरपा खातीर जे ज्या ज्या दिसा सुकती आसता त्या दिसा येता. तेन्ना कितें जालें हांगच्यान ती वयर चडून गेली अशी वयल्यान आनी जेन्ना ट्रेनी ट्रॅका वयर थोडोसो तांकां रस्तो क्रॉस करचो पडटा ट्रेनी ट्रॅका वयल्यान आनी मागीर ती त्या जाग्यार पावता त्या जाग्यार तांकां वचपा जाय. सो ट्रेनी ट्रॅकार ती जेन्ना पावली तेन्ना ट्रेन येयली आनी फास्ट ट्रेन आशिल्ल्या कारणान ही सगळी बसली आनी ही जी सुप्रिया आशिल्ली ती उबी रावली बसना ते इतलो वारो आशिल्लो ट्रेनीचो त्या वाऱ्यान खोल दरी सकयल पडली आनी थंय पडोन तिका मरण येयलें. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो तपास करता.